तूं कोडप दवरया जिवितांत जोरू दवरया आमकां भुरग्यांक तूं वाडटाय तुज्या राज्यान व्हरून बाबू तारोळा तूं कोडप दवरया जिवितांत तूं जोरू दवरया आमकां भुरग्यांक तूं वाडटाय तुज्या राज्यान व्हरून बाबू बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीं आमेन. मरून जिवन जाल्ल्या आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मोगाल भयणी भावांनो, आमच्या घराघरांनी रावून आमी हे मिसांत वांटो घेत आसतना खेरीत भाशेन मागुया आमच्या घरांत शेजाऱ्याक वाड्यांत आसलेले सगळे आमी मोगाचे संबंधांनी जियोंक. जेजूक म्हणटा, जो कोण म्हजें मोग करता तो म्हजें उतर सांबाळटलो. मोग आनी उतर सांबाळप बरोबर वयता. जेजूची आज्ञा, मोगाची आज्ञा आमी पाळूंक आनी जियोंक आज हे मिसांत आमकां कृपा मागुया. आज आपलोचो वाडदीस समारंभ दिल्या पासत लग्नाचो उत्सव, भांगराचो उत्सव समारंभ केल्या आमच्या भयणी भावां बसत. मागुया आमची एक भयण ह्या गांवची सोंपल्या, तिका सर्गीच्या बापान आपले शासनाचे विसवान घेवं. मागुया आमच्या घरांनी आसतना हे पिढींतली आमकां राख आनी सांबाळ आनी वेगवेग फावो तसलें वखद, फावो तसलो इलाज ही पिढीक मेळूंक बापाक आमचें प्रार्थन उबारुया. आनी पवित्र रितीन बरी भाशेन वांटो घेवंक आमच्या पातकांचो उगडास करून कोणती बरीत काळजान देवा आनी एकामेका लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून दोनान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे सदभाग घेवन सदांच संकवार बारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमचे बापा, तुज्या भुरग्यांक एका मनाची आनी एका काळजाची तूं करताय. जे तूं आमकां भासायताय ताची आशा धरूंक आमकां फाव कर आनी हे उतीर संवसारांत सर्गीच्या सदां तोखतेल्या सुखाचेर आमची काळजां दवरूंक आमकां फाव कर. हे आमी मागता आमचे सुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणांच्या सासणान. आमेन. धर्मदूतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. सुदैवांनी आनी विदेशांनी आपल्या वडिलां सांगाती धर्मदूतांक त्रास दिवंक
आनी फातरावन मारूंक तयारी केली. धोरदुतांक हें गोमतोच ते लिकावनोयेच्या लिस्त्रा आनी देर्बे नगरांनी पळोवन गेले आनी थंय आनी भोंवतणच्या गांवांनी तांणी शुभ वर्तमान पुरगोटलें. लिस्त्रांत एक पांगूळ मनीस आसलो. तो जल्मान थोंटो जावन केन्नाच चलूंक नासलो. पावलू प्रवचन करतालो तें ताणें आयकल्लें. पावलून आपली नदर ताचेर लायली आनी बरो जावंक ताका विस्वास आसा तो पळोवन व्हडल्या ताळ्यान म्हळें, तुज्या पांयाचेर नीट उबो राव. आनी उडी मारून तो चलूंक लागलो. पावलून केलें तें लोकांची उरपोनचीन पळयना फुडें लिकानोयेचे भाशेन तांणी व्हडल्यान म्हळें, मनशाच्या रुपान देव आमचे मदें देंवल्या. बार्नाबासाक तांणी जेवस म्हूण नांव घालें आनी पावलो मुखेल उलोवपी देखून ताका हेर्मेस म्हूण नांव दिलें. शारा फुडें आसलेल्या जिवसाच्या मंदिराच्या यादनिकान हार घालून निटयलोले पाडे दारवट्याशी हाडले आनी लोकांक सांगाती तो येवन भेटोवंक सोदतालो. हें आयकून बार्नाबास आनी पावलो धोरदुतांनी आपली आंगोस्त्रां पिंजलीं आनी लोकांशी धांवून वचून तांणी व्हडल्यान म्हळें, इश्टानो, तुमी कितें म्हूण करूंक फुडें सरल्यात? आमी तुमचेच भाशेन मनीस, पूण तुमकां आमी बरी खबर घेवन आयल्या. ह्या कुड्या देवांक पाठ करून स्वर्ग आनी संवसार आनी सोमदीर आनी ताचे भितर आसा तितलेंय रोचलां ते जिव्या देवाचें परतून येयात. आदल्या पिणकांनी आपआपली वाट धरूंक सगळ्या विदेशांक तांणी निर्मिले. तरी आसतना बऱ्यो बऱ्यो वस्तू करून आपणाकूच गोवाय दिनासतना तो रावूंक ना. स्वर्गांत थावन तो पावस धाडटा, काळा प्रमाणे फळां उत्पन्न करता आनी जेवण दिवन तांकां खुशाल करता. इतलें सांगूनय आपणाक योद्न करिना जावंक लोकांक आडावंक तांकां भोव आगोड जालें. देवाचें उतर हें, देवाचे वडकार. आमचो जबाब जावंदी. आमकां न्हय सर्वेस्परा, आमकां न्हय, बगोर तुज्याच नांवाक जोडून घे महिमा. म्हणुया, आमकां न्हय सर्वेस्परा, आमकां न्हय, बगोर तुज्याच नांवाक जोडून घे महिमा. आमकां न्हय सर्वेस्परा, आमकां न्हय, बगोर तुज्याच नांवाक जोडून घे महिमा. तुज्या मोगा पासत, तुज्या विस्वाशीपणा पासत तुका महिमा फावो. तुमचो देव खंय आसा अशें अनबावार्थ्यांनी कित्याक म्हणचें? जबाब, आमकां न्हय सर्वेस्परा, आमकां न्हय, बगोर तुज्याच नांवाक जोडून घे महिमा. स्वर्गार आनी पृथ्वीर आमचो देव आपणाक जाय तें सगळें करता, पूण तांच्यो मुर्त्यो रुप्या भांगाराच्यो मनशाच्या हातांनी घडलेल्यो. जबाब, आमकां न्हय सर्वेस्परा, आमकां न्हय, बगोर तुज्याच नांवाक जोडून घे महिमा. स्वर्गा आनी पृथ्वीचो रचणार सर्वेस्पर तुमचेर आशिर्वाद घालूं. स्वर्ग म्हळ्यार सर्वेस्पराचो, पूण पृथ्वी मनशाक ताचें देणें. जबाब, आमकां न्हय सर्वेस्परा, आमकां न्हय, बगोर तुज्याच नांवाक जोडून घे महिमा. सुकलीं विरवया. Sorvesporazoi, 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 zoi, zoi. पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगोट तुमच्या मनांत हाडटलो. Sorvesporazoi, 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 zoi, zoi.
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं जुवावा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोमिया जेजून आपल्या शिसांक म्हणे म्हज्यो आज्ञा घेता आनी पाळटा तोच म्हजो मोग करता आनी म्हजो मोग करता ताचो म्हजो बाप मोग करतलो आनी हांव ताचो मोग करतलो आनी ताका म्हजी ओळख दितलो. जुदास इस्कारियोत न्हय पूण दुसरो ताका म्हळें सायबा तूं संवसाराक तुजी ओळख दिवचो न्हय पूण आमकां दितलोय हें अशें कितें. जेजून ताका प्रतिपाल केलो कोण म्हजो मोग करता जाल्यार तो म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे सरशें येतले हांव आनी ताचे सवें तिकाण करतले हांव. म्हजो मोग करिना तो म्हजीं उतरां सांबाळिना आनी जें उतर तुमी आयकतात तें म्हजें न्हय पूण म्हाका पाठयला त्या बापाचें. तुमचे मदीं आसतना हांवें तुमकां ह्यो गजाली सांगल्यात पूण बाप म्हजे नांवीन तुमकां शारोती धाडटलो तो पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या मनांत हाडटलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान वगारणी तुका क्रिस्ता. भयणी भावांनो, मार्टिन लुथर किंग ज्युनियर हो अमेरिकेचो काळ्यां खातीर झुजपी मनीस, एक फुडारी जो काळ्यांक आनी गोऱ्यांक सगल्यांक एकेच नदरेन समाजान पळोवंक सगल्यांचे हक एक सारके जावंक झुजतलो. मार्टिन लुथर किंग एक पावटी अशें म्हणटालो मनशांनी जायतें कितें आपणायलां. वी हॅव लर्न टू फ्लाय इन द एअर लायक बर्ड्स अँड टू स्विम इन द सी लायक फिश बट वी हॅव नॉट लर्नड द सिंपल एक्ट ऑफ लिविंग टुगेदर. मनशान जायतें आपले जाणवायेंतल्यान आपणायलां. वाऱ्यार उडूंक शिकला, समुद्रांत पेंवंक शिकला पूण आजून एकामेकाचे सांगाताक जियोंक शिकूंक ना. आजून शिकचो आसा. आनी भाव भयणीनो, ही पिळा पुरान जी आमचेर आयल्या ते पिळेन जायत्यांक आमकां एकामेकाचो हुस्को, एकामेकाची चिंता, एकामेकाचो मोग, एकामेका सगळें दयाळ उदार जावंक शिकयता आनी शिकयलां. जायत्यांक आमीच आदार दिवंक पावल्या. मनीस जात आमकां सगल्यांक एकठांय करता हें आमी हे पिळेक लागून शिकूंक पावल्या. बाबा भयणीनो, रिचर्ड बार्क हो धाकट्यो कथा बरोवपी एक ताची कथा ऑन सीगल, जॉनथन लिविंगस्टोन सीगल ह्या काणयेन च्यांग म्हणलेलो एक कॅरेक्टर आसा. हो च्यांग जॉनथन सीगल हाचो शिकोवपी एक शिक्षक. जॉनथनाक सोडून वेता ते दिसाक जॉनथन च्यांग आपलो शिक्षक आपल्याक निमाणो एडवायस दी म्हूण मागता आनी हो च्यांग जॉनथनाक सांगता, जॉनथन, कीप वर्किंग ऑन लव, कीप वर्किंग ऑन लव. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आपल्या शिसांकूय सांगता, कीप वर्किंग ऑन लव. म्हज्यो आज्ञा घेता आनी म्हज्यो आज्ञा पाळटा तोच म्हजो मोग करता आनी म्हजो मोग करता ताचो बाप मोग करता. बाबा भयणीनो, भाग्योन आगुस्तीन आमकां एक विचार करता, वॉट डज लव लूक लायक? वॉट डज लव लूक लायक? मोग कसो दिसता? आनी आपुणूच जबाब दिता, लव हॅज हँड्स
to help others. It has feet to hasten to the poor and needy. Love has eyes to see mercy and want. Love has ears to hear the sighs and sorrows of others. That's what love looks like. आणि भाव-भयणीनो, हेंच जेजून केलें. मोग कोन्यांनी दाखयलो. आमचो मोरपुऱ्यान जेजून मोग केलो आनी देखूनच तो म्हणटालो, हांव नवी आज्ञा तुमकां दिता. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात. मोग हाचे हात दुसऱ्याक पावपाक, मोग हाचे दोळे दुसऱ्यांची काकूट आनी दोयाप करपाक, मोग हाचे कान जावन आसात दुसऱ्यांचे रोडणे, दुसऱ्यांचे विलाप आयकून तांकां पावच्याक. जेजू म्हणटा, म्हजो मोग करता तोच म्हजी आज्ञा सांबाळटा. हें करूंक सोंपें न्हय. तोच जेजू आमकां आपलो आत्मो भासयता. तेच आत्म्यान भरून मोगाची मनशां कशीं जियोंक हे मिसांत आमकां करपा मागुया. भेटवणीच्या वेळार गावया. भेटयता ही आमची दानां. C11 पान 32. C11 पेज 32. भेटयता ही आमची दानां, त्याच बरोबर आमची चिंतनां. मानतात तसली कोर वरदानां, बदल सोम्या आमची मोहनां. दिता तुका फुलां व्हडां, बदल आमची शेतां मोडां. उठून करच्याक अदीक बोलां, मागतांव आमी तुजी वालां. भेटयता ही आमची दानां, त्याच बरोबर आमची चिंतनां. मानतात तसली कोर वरदानां, बदल सोम्या आमची मोहनां. भयणी भावनो, ही आमची बॅच सोरपदवीदार देव बापाक मानता तसली जाल्यार पुरो म्हूण मागुया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र विचार देवाक सर्वेश्वर मानून घेवं. सर्वेश्वरा, आमचे दयाळ बाप्पा, दुपावरी आमच्या मागण्यांचो आनी देण्याचो पोरमोळ तुजे मुखार चडून दी. पत्म्यान आमकां शुद्ध निर्मळ करून तुज्या व्हडा मोगान इस्तापलेल्या बलिदानान पावती पुरी वांटो घेवंक कोवळायेन आमकां कृपा दी. क्रिस्त आमचे सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेश्वराकाय उबारता. सर्वेश्वराक आमचे देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बाप्पा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. पूण अदीक करून हे उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणी वर्तजो भजन आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासक्यांची बोली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पातकाचो लांब युग संपलो. इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत सोपुर्णायेक पावलो. देखून पासक्यांच्या संतोशाचे नाजार उल्हास सगलो संवसार आनी सर्गीचे सोल दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दोलपरांचो सर्वेश्वर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जय जय. सर्वेश्वराचे नांवी येता ताका जय. उंच सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड. तुमची पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात. ती म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक करोराचें हें रगत पातकांचे मोक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत हें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बाप्पा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. अजिविताचो उंडो आनी सर्वणेची काल सुखार समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेले आम्हा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गुंवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वडय. पुनर्जिवंतपणाचो बोरवांचो धरून मेल्यांत ती आमच्या बापां बरींची काकलत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तां तुजें पोरसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची वेदी भोंवतून एकठांय जाल्ल्यांची, आपापल्या घरान रावून हे मिसाचे भेटेन वांटो घेतल्यांची, तरेतरेच्या यंत्रां फुड्यान रावून मिसाची भेटयतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती भाग्यवंत जाय. भाग्यवंत धरून दोता आमचो आस्कारी भाग्यवंत मिंगेल आनी सर्व काडीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवीदार बाप्पा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. आमेन. आमचे सर्वंडरा जेजून शिकवलेले मागणे म्हणून आतां आमी सगळीं बापाक उलो मारुया. आमचे बाप्पा स्वर्गीच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां तारणेन पळोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो शानत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्पातकांतली सुटय आनी सर्वांकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवरती पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. तुमी जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन उतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजूर चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमची सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. खुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया.
देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कोर देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कोर देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. मोरपुऱ्यान आनी कुसार मोरपुऱ्यान आमचो मोग केल्लो जेजू, आपल्या मोगाची आज्ञा आमकां दिलेलो जेजू, ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. आतांच्या जेवणांत आतां वांटू घेतिली आमी सुभागी सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, तुमच्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. उत्मीक गुमण्यावाचे मागणे. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून उत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसरूंक केदीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. गायन गावया. जेजू प्रकाश वैकुंठान D18 पान 50 आनी 7 D18 पेज 57. जेजू प्रकाश वैकुंठान मधुर संगीत काना कोरोना व्हायरस ही पिढे वेळार देवाचे काकलुतीचे मागणे. सोर पदवेदार आनी काकलूत सारा देवा, सोडवून दिवंक तुजो हात मोठवो जालो ना. न्हय म्हूण तुजे कान आमचे मागणे आयकूंक भेरे जाले नात म्हूण तुवें आमकां भासायलें. आमचे विनंतींक तूं चोत्राय दिताय म्हूण तुवें आमकां उक्तें केलाय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या देशांनी वेगीं पसरलेले कोरोना व्हायरस हे पिडेचे भिरांतीच्या चौक्यान तुजीं भुरगीं सांपडलेलीं आसात. तुज्या उतराची पदवी पाटय आनी भिरांतीची आनी निराशेची तुफानां शांत कर. बापा, तुजीं भुरगीं शांतीन आनी सुरक्षेन जेवचे खातीर ह्या आकांताचेर तूं अधिकार घे. आमकां पेकयता तो देव तूं. हे पिडेक सांपडलेल्यांक पेकय आनी तांच्या कुटुंबांक घोटाय दी. पिडेस्तांचो इलाज करतात ते वैजकी लोकांक धीर, राखण आनी उर्बा दी. मोर्दाचे तोणेर पावलेल्यांचेर तुजी कृपा आनी आलाशिरो आसूं आनी तांच्या आत्म्यांक विसो मेळो. पवित्र आत्म्या, ही पिडा नाश करपा खातीर एक ओखोद घडोवन हाडूंक अभ्यास करतात त्या वैज्ञानिकांक तुजी जाणवाय आनी मार्गदर्शन दी. संवसाराच्या बऱ्या खातीर फावो तशीं पावलां घेवंक सरकारी मनशां पासत आमी मागता. सोम्या जेजू, तुवें अशें सांगलाय म्हूण आमी उगडास दवरता. ताचेर बाबार ठेवता त्या दर एका मनशाचो नाश जायना जावं, पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर
देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणेन संवसाराचो मोग केलो. तुज्या शिसां बरोबर आमी उलो मारता. आमकां वाटाय सायबा आमी मोरता. ह्या आकांताक लागून तुज्या भुरग्यांचेर भिरांत आनी काळोख येवची न्हय, पूण तांची काळजां तुजे लागीं येवं दी आनी तुजे सवेन तांकां बोरवांसो मेळूं. सो जावन आसाय आमचो आसरो सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमेन. प्रार्थया. देवा आमचे सर्गीचे बापा, जेजूच्या पुनर्जिवंतपणा वरवीं आमचे गायिल्ले स्वयंभाग तूं वखद लायताय आनी तें नवें करून आमकां सासणेच्या जिविताक तयार करताय. आमी आतांच घेतिल्ले सडवणीचे जेवणा वरवीं आमच्या आत्म्याची घोटाय वाडूय आनी अशें दिसान दीस तुज्या आनी एकामेकाच्या मोगांत वाडूंक आमकां शिकय. हे आमी मागता क्रिस्ता आमचे सुमिया वरवीं. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बड उपकार. शेवटाचे गायन गावुया. सांगातान चलुया. F18 पान 9 आनी 4. F18 पेज 94. आता गातीवो सांगातान चलुया. एका मोरान सगळी मोगान आमी जिवुया. एकाच दोनया देवा सगळी आमी बसुया. एकाच सेवाची सेवा आमी